सरकार खंय विविध योजनांच्या आदारान शेतकारांची जीण फुलयता, पूण फोंड्या माड्डोळ जायांचे मळे फुलोवपी पारंपारीक शेतकारांची स्वप्नां करपुपाक लागल्यात। सरकारान तांकां आदार दिवचो, तेंच्यो जमनी तेंच्या नांवार करून दिवच्यो आरजीपीन मागला। माड्डोळच्यो जायो वारसो वेवसाय म्हण जाहीर करचो अशेंय तांणी मागला। फोंड्या माड्डोळच्यो जायो गोंयभर फामाद। म्हाळशेच्या उत्सवाक त्यो चडच परमळटात। हो शेकडो वर्सां आदीं सावन चलत आयिल्लो थळाव्यांचो पारंपारीक वेवसाय, पूण तेंच्या मळांक कांय दिसा आदीं उजो लागलो आनी परंपरा धोक्यात येयली। परंपरे बरोबर पोटय। आतां हायवेक लागून ह्यो जमनी वचपाचो भंय निर्माण जाला। निदान ह्या शेतकारांच्यो जमनी तेंच्या नांवार करून दियात, आरजीपीन मागला। फोंडा तालुका ते प्रिवळ मतदारसंघ आनी तशें माड्डोळ हो गांव आयज आमच्यो ज्यो जायो जे फूल आयज आमी गोंयभर ह्यो जायो हे फूल हे माड्डोळ वाठारांत मेळटा आनी ते फामाद फूल आसा। आनी हे फक्त जसो पावस पडलो की चवथी जावं बाकीचे आमचें जे देवकार्य हे मेळटा। आनी हेच फूल आमची जी म्हालसा देवी माड्डोळ जायांची पुजा आसा जी 110वी अंदू जाल्ली आसा। आनी जे आमचे फुलकार भाव जे 2 दीस हे विकनासतना आपले फूल हे जे फूल आसा जायो ते देवा अर्पण करता। आनी ही जी जे ट्रेडिशन आसा हे जायांचे हे वाठारा आमी म्हणटा आयज आमचो बापूय आजो आनी पणजो इतलेंच ना, तेजी फुडली जी आमी पिळगी म्हणटा कितलीशे पिळगे हे चालू आसा। आनी तेजेरूच आयज हे आमचे सगळे फुलकार भाव आपले पोट आपल्या भुरग्यांचे तांकां शिकोवन व्हड केल्ले आसा। पावस पडले बरोबर एका म्हयन्यान स्टार्ट जाता आनी मागीर परत मागीर पावस कमी जाला म्हणजे हें जाता इतकेंच ते फूल वर्सभर आमकां ते मेळना। तेजेरूच आमी आमचो हें चलयता। आनी आतां तुमी म्हणटा पळय उजो लागपाचो प्रकार, हो उजो लागपाचो प्रकार ह्याच वर्सां सुरू जाला। जर 5 वर्सां जालीं हें असो चलता। माड्डोळकारांचे मळे फुलतात आनी परमळटात तेका शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आसा। हालींच ह्या मळ्यांक उजो लागलो, बरेच लुकसाण जाले, पूण बहुजन समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून घेवपी एकय आमदारान वा मंत्र्याक हाय जाले ना। पारंपारीक फुलकारांचो प्रस्न मांडलो तो आरजीपीच्या बोरकारान। आतांय त्याच आरजीपीचो शैलेश नायक हो प्रस्न सरकाराच्या मुखार मांडटा। आमचो डिमांड आसा की आतां ह्यो पिढ्यान पिळग्याच्यो ह्यो 50-60 वर्सांचे परंपरा न्हय जाया मळ्यांची, ही शेकडो वर्सांची 150-200 वर्सांची ही परंपरा आसा। एक तरेची संस्कृतीच जाल्ली आसा आनी आज पर्यंत तेंचे कडेन जमनी नांवार म्हणटा त्यो ना। आमचो डिमांड हो आसा की जे फुलकार आसा जे कश्ट करून हे सगळे धंदो आज पर्यंत दवरला तेंच्यांनी, तेंचे नांवार सरकारान ह्यो जमनी नांवार करच्यो। दुसरें म्हटल्यार हेरिटेज क्रॉप, एक आमचे वारसा हक्क कशें हें दवरता स्थळां तशें वारसा हें पीक फुलाचें तेजो म्हणून एक तरेचो डिक्लेअर करचें हें जे आज पर्यंत नश्ट जाल्या अशें ती म्हणजे जायामुळे उजो लावन कॅमिकलां लावन नश्ट जाल्या ती खंय तरी नांवां हें तांकां कंपेन्सेशन मेळचें। आनी आतां एक तरी भंय पडला की आतां हायवेचें रुंदीकरण जातलें तेन्नाय बाकीच्या मळ्यांचें की नश्ट जातलें काय तेंचे तो एक विचार करून तांकां खंय तरी न्याय दिवपाचो सरकारान प्रयत्न करचो। आज पर्यंत फुलकारांनी आनी आमी ग्रामस्थांनी मेळोन हो विशय ग्रामसभेक पंचायतींनी वारंवार हाडून दिल्लो आसा, पूण पंचायत प्रतिनिधी सरपंच पंचायत मंडळ टोटल फेल जाल्लें आसा। तशेंच स्थानीक आमदार गोविंद गावडे हो सुद्दां लोकांक कश्टकरी करून म्हणून सगळ्यांक फटयत आसा, पूण कश्टकरी जे आसा ते तुमचे मुखार कशे त्रास काडटा कशे कश्ट घेता ते तुमकां दिश्टी पडटा। तर हांव परत सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी सगळे जे आमचे फुलकार आसा तांकां न्याय दिवचो, तेंच्यो जमनी आसा त्यो नांवार करच्यो। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस आनी संगीता ओली।